वासुदेवाय श्रीकृष्ण शरणं। नमस्कार, प्रुडंट मिडियाच्या सगळ्या विवरांक माय मोगाचो नमस्कार आणि येवकार। मित्रांनो, गोयच्या रियल इस्टेट इंडस्ट्रीच्या भितर जे नाव आयज एक परजळटा, म्हणजे जेणे आपले एक वेगळे स्थान निर्माण केला ते म्हणजे राजदीप बिल्डर्स। आणि आयज आमच्या स्टुडिओन राजदीप बिल्डर्स म्हणजे गोयच्या रियल इस्टेटीचे मॅग्नेट असे आम्ही म्हणू शकता, ते राजदीप बिल्डराचे प्रोप्रायटर बाब राजेश तारकर आयज आमच्या बरोबर आहा। सर, तुमचे स्टुडिओन स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार स्टुडिओन। नमस्कार सर, राजदीप बिल्डर्स तुमचो जो आसा कंपनी लास्ट 5 वर्सां आमी तेजेर सातत्यान उलयत आसा। कितलेशेच फावटी आमी मेळ्या आनी तेजेर आमी एवरी इयर 1-2-3दा तरी आमी तेजेर उलयल्या, वेगळे वेगळे जशें जशें तुमी प्रोग्रेस फुडें फुडें वचत रावले तशें तशें आमी तेजेर उलयल्या। आतां तुमी एप्रील म्हयन्यान टू बी स्पेसिफीक 2 एप्रील गुडी पाडव्या दिसा तुमी एक नवी सिस्टर कन्सर्न ऑफ राजदीप बिल्डर्स लॉन्च केली। तिचें नाव आसा राजदीप मेंटेनन्स सर्विसीस। आमचे गुरु आणि म्हजो गुरु आणि म्हजी आई आजच्या ह्या कंपनीचे उद्घाटन करतली, लॉन्चिंग करतली। 9 8 6 7 5 4 3 2 1 थँक्यू सर सर सर। जसो विवरांक प्रश्न पडला आसतलो तसो म्हाकाय प्रश्न पडला, कितें ही राजदीप मेंटेनन्स सर्वीस, एक्झॅक्टली वॉट इज दिस? This is the maintenance services offered to a general public. इतली वर्सां आमी आतां 8 वर्सां जाली राजदीपाक, सो आमी आमच्या राजदीप बिल्डराच्या फ्लॅट ओनराकच ती मेंटेनन्स सर्विसीस मेळटाली। इफ यू एक फोन करप, घरान जर लायटीचो इश्यू आसा, प्लंबींग इश्यू आसा, कार्पेंटरी इश्यू आसा, टायल्स इश्यू आसा, अशें कितें जर मेंटेनन्स इश्यू आसा जाल्यार राजदीपाच्याच फ्लॅट ओनरांक ही सर्वीस मेळटाली। सो विथ खुबशे अशे राजदीपाचे फ्लॅट ओनर आसा ते सदांच आमकां म्हणटाले की आमचो आनीक फ्लॅट आसा, आमचो बंगलो आसा, ताकाय सर्विसीस दी न्ही, ताकाय सर्विसीस दिया, अशें खुबशे फावटी डिमांडान आसताले ते फ्लॅट ओनर्स। आनी केन्ना केन्ना अशें म्हणटाले की सर आमची 5 वर्सां जेन्ना सोंपतली, फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटेनन्स तांकां हांवें 5 वर्सां दिल्या न्ही वॉरंटी, तेन्ना फुडें कितें आसतलें? तर हांव सदां तांकां म्हणटालो की 5 वर्सां सोंपतकच आमची स्वताची मेंटेनन्स कंपनी सुरू जातली, तातूंतल्यान तुमकां तुमचे सर्विसीस सगळ्यो घेवंक मेळटल्यो ऑन पेड बेजीस। 5 वर्सां पर्यंत राजदीप बिल्डरान जर तुमी फ्लॅट घेतला जाल्यार 5 वर्सां पर्यंत आमचे सर्विसीस फ्री ऑफ कॉस्ट आसता। आफ्टर 5 इयर्स हे कंपनींतल्यान ते पेड सर्विसीस घेवं शकता, प्लस जनरल पब्लीकय घेवं शकता, जेंचे कोणाचे बंगले आसा। फॉर एग्जाम्पल आतां स्कुलां थोडी आमकां एनरोल जाली, स्कुलांच्यान आमकां थोडे फोन येता, थोडी हॉस्पिटलाच्यानय फोन येता, बंगले लोकांचे आसा दोनापावल त्या एरियेंतले लोकांचे फोन येता। स्ट्रक्चराक प्रॉब्लेम केन्ना येना, विशय म्हणटा तो लायट, प्लंबींग, कार्पेंटरी, दार मातशें अलायनमेंट घालता, इलेक्ट्रिकल म्हणटा तो खंयचो तरी एक वायर शॉर्ट जाता, कितें तरी एक तुजो बल्ब वता, मागीर प्लंबिंगान तुजें उदक एका टॅपाक येना, स्लो येता, अशें कितें तरी ताका मेंटेनन्स ह्यो ज्यो बाजू आसा ह्या मेंटेनन्स कंपनीन आमी पेड बेजीसचेर कवर केल्ले आसा। म्हणजे कितले स्टाफ आसा आणि डेडिकेटेड मॅन पॉवर कसो? ऑलरेडी आमचे कडेन 300 स्टाफ पयलींच आशिल्ले, सो तातूंत आमी 50 स्टाफ एड केल्ले जेन्ना कंपनी लॉन्च केली तेन्ना। मेंटेनन्स कंपनीन एड केल्ले, जे फ्री टायमार जेन्ना तांकां काम नासता तेन्ना ते राजदीप बिल्डराच्या प्रोजेक्टाचेर काम करता। सो एंड देन वेन वी एंटर्ड इनटू दीस फील्ड, सो आमकां कळून चुकलें की एसीचे सेक्टरान खूब कंप्लेनी येता, एसी मेंटेन करप, ताजे गॅस लिकेज जावप, तेजे सर्विसींग करप, हातूंत एक बरो वॉर्ड तयार आसा। हे जेन्ना कळ्ळें तेन्ना एसी सेक्टरांनी आमी भरपूर स्टाफ वाडयले।
फॅब्रिकेशनान वाडयले, कार्पेंटरीन वाडयले, अशें करून आतां वी आर मोर दॅन 400 स्टाफ जाले. आनी कदाचित तुमी जशें म्हटलेलें म्हाका की जेन्ना तुमी लॉन्चिंगाक आसले की रोखडेच आमी तुमकां स्टुडियोन आपयता, इंटरव्यू घेवया. हांवें म्हणिल्लें की रावया 3 म्हयने, ही 3 म्हयने रावया, पळोवया कितें म्हणजे लोकांचो रिस्पॉन्स, लोकांचे नीड कितें आसा, लोक कशें कितें हेका रिस्पॉन्ड करता, खंयच्या मेन सॅक्टरान आमकां लोकांचो कॉलिंग येता. एक अनुभव असो म्हणजे 3 म्हयन्याच्या अनुभवान कळ्ळें की हो एक चड व्हडलो वर्ड आसा एसी मेंटेनन्साचो. त्यातून त्या चित्रान आमी खूब भुरगे अपॉयंट केले आनी बरें दिसता की आतां कालच एक हांव माशेलांतलो बेतकेंतलो एक भुरगो आयिल्लो, ताजो जॉब गेला, मिड एज क्रायसीस म्हणटा तेका, अरावंड तो 40 एजीचो आसतलो, जॉब गेला आनी मागीर म्हणपाक आपल्याक कितें तरी जॉब दी. हांवें म्हणलें आर यू रेडी टू लर्न एसी रिपेर मेंटेन करपाक, तूं रेडी आसा शिकपाक? बरें दिसलें म्हाका. तेणें सांगलें सर तुमी जर शिकयता, तुमचें जर आसा हांगाच एज्युकेशन जाता जाल्यार आपूण हांगाच शिकता आनी हाका एसी टॅक्निशियन म्हणून रावता. सो ही टूक द चॅलेंज आनी फ्रॉम नेक्स्ट वीक ही इज जॉयनींग. सो अशें जॉबूय खूब जनरेट जाल्ले आसा ह्या क्षेत्रांतल्यान. इट इज नॉट ओन्ली अ मेंटेनन्स फॉर जनरल पब्लीक, हातूंतल्यान मेंटेनन्सूय लोकांक मेळ्ळा आनी हातूंतल्यान जॉबूय खूब जनरेट जाता. की हे इंटरव्यूच्या माध्यमांत हांव लोकांक सांगूंक सोदता की आमचे गोंयचे जर यूथ आसा तांकां एसी सॅक्टरान, प्लंबींग सॅक्टरान जर काम शिकपाक जाय आनी नोकरी करपाक जाय जाल्यार हो रेडीमेड प्लॅटफॉर्म आसा. तुमी येवं शकता, सिन्सियर काम शिकून घेवं शकता आनी जर हांगाच आमचेच कंपनीन काम करूंक जाय जाल्यारूय करूं शकता, किंवा शिकून आनी आपले स्वताचे कितें बिझनेस करूं जाय जाल्यारूय करूं शकता. सर ही मेंटेनन्स सर्वीस आसा, तुमी कंपनी लॉन्च केला, त्याचे सर्विसीस घेवपाक फर्स्ट म्हणजे राजदीप बिल्डर्सचो जो फ्लॅट ओनर आहा, म्हणजे हाव डू ही एनरोल टू अवेल दी सर्विस? व्हेरी सिंपल आसा. जर कोणाक ही सर्विसीस अवेल करूं येता, सगळ्यात आतां आमच्या स्क्रिनीर नंबर दिसता, ह्या नंबरार फोन करून आपल्याक एनरोल करूं येता. फोनाचेरूच एनरोल करूं येता, एड्रेस, फोन नंबर हे ते, आनी पेमेंट ऑन सर्विसीस तुमी दिवं शकता. ताका आमी डायरेक्ट सेलिंग म्हणटा. आतां समजा कोणाक तरी अशें सारके सगळे रेट पळोवंक जाय, स्टडी करूंक जाय जाल्यार ते दोनापावला आमचे सेपरेट मेंटेनन्साचें ऑफीस आसा. हय, राजदीप बिल्डर्साचें पणजेन आसा घरान, आनी मेंटेनन्साचें आसा. थंय वचून थंय सगळे सिस्टम पर्सनली आमचे सगळे मेळूं शकता. सीओ आसा एक कंपनीचो, जनरल मॅनेजर आसा, मार्केटिंगाची टीम आसा, तांकां वचून मेळूं शकता. सांगपाक परेश खूब बरें दिसता की कितल्याशाच लोकांनी वॉट्सॅपाचेर आमकां धाडिल्लें आसा की दीस इज व्हेरी गूड आयडिया, आमकां खूब प्रॉब्लेम जाताले, सॉल्व जाले. ते मटेरियल तुमी दिता काय क्लायंट, कस्टमर एज टू? व्हेरी गूड क्वेश्चन परेश. लोकांक कदाचित व्यवहारांक सुद्दां आसतल्यार हे मटेरियल सकट रिपेर करता काय कितें, हेच तर ते तुमकां नंबर दिला सकयल, ताचेर कॉल करून चवकशी काडूं शकता तुमी. सो तुमकां दोनूय तरेच्यो पॅकेजी आसा. मटेरियल जर आमी हाडूंक जाय जाल्यार आमी हाडून दिता. तुमी मटेरियल दिव, कस्टमराक जर मटेरियल दिवंक जाय आनी आमी रिपेर करूंक जाय ते हेका. वी आर व्हेरी मच फ्लेक्सिबल. ही कंपनी सुरू करतना हांवें कसलीच लोकांक कंडिशनां दवरुना. तुमी अशेंच करा, तुमी तशेंच करा, तुमी अशेंच करूं जाय, अशेंच पेमेंट दिवं जाय, पयलीं एडवान्स दिवंक जाय, कांयच नाही. जस्ट सिंपल. आय जस्ट वॉन्ट टू डू अ लिटल बीट सोशल सर्वीस टू दीस मेंटेनन्स कंपनी. ती हांव करता. चड कांय वणताड ना. इवन 15 days सुद्दां आमी पेमेंटाक अशें कोणाक विचारना. सो लोक सुद्दां म्हाका वॉट्सॅप आयिल्ले आसा थोड्यांचे. सर राजदीप बिल्डर्साचे अशे बीन कस्टमर्स आसतले की जेंचे मेजर फॅमिली अब्रॉड सेटल आनी तेंचे पेरंट्स व्हेरी फ्यू पीपल ऑर पेरंट्स अशे 1-2 हांगा रावता, अशे तुमचे आसतले. सो
तांकां जे हांगा रावता पळय मेजर फॅमिली अब्रॉड सेट आसा आनी हांगा ती दोगांच आसा तांकां हे मेंटेनन्स एखादो सर्वीस एक सुद्धा पेरंट असता, एक आवयत असता जावं बापूयत असता, अशें असता. सो तांकां तेंच्यांनी कशें कितें अवेल तांकां कशें ऍक्च्युली कितें होय सारको बरो पावरफूल क्वेश्चन म्हणटलो हांव, किंवा बरो असो म्हणजे जे कोण आमचे गोंयकार भाव आउट ऑफ इंडिया सेटल जाल्या, UK जाल्या, दुबय जाल्या, तांचो एक सदांच कन्सर्न आसतालो की आयले फ्लॅट घेतले, राजेश एवरीथींग इज गोईंग वेल, गोंयांत सगळे व्यवस्थीत चल्ला, पण आमकां अशी कंपनी कित्याक मेळना की आमच्या पेरंट्सांक लागून आमी एक पॅकेज घेवन दवरली मेंटेनन्साची आनी ती कंपनी सगळे तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता, अशें कित्याक मेळना. तेन्ना खुबश्या वेळार म्हाका दिसतालें की येस आय शूड स्टार्ट वन मेंटेनन्स कंपनी, आनी म्हजे जे NRI भाव आसा जे सेटल जाल्या गोंयकार दुसरे कडेन, तांच्या खातीर पॅकेज अवेलेबल करची. नाव आय कॅन प्रावडली से लास्ट 3 म्हयन्याचो अनुभव जे NRI आमच्या ऑफिसान येता, हांव तांकां जेन्ना मेंटेनन्स सांगता ते पटकन ते पॅकेज घेवन दवरता आनी तेंच्या पेरंट्सांक आतां कसलेच त्रास जायना. तेंच्या पेरंट्सांनी जस्ट फोन करपाचो आपल्या घरांतलो किचनाची लायट चलना, बाथरुमाक अमक्या टॅबाक उदक येना, AC लीक जाता, एक फोन केल्या नंतर आमच्यासाठी ती एक टीम आसा. सी कितें जाता की फायनली वेन यू हॅव प्रॉब्लेम इन युअर हावस यू कॉल समबडी आनी तो समबडी म्हणटा पळय, आयज गोंयांत कशें आसा नॉन गोवन चड सेफ्टी इशू येस राजदीपाचो मनीस येवप म्हटल्यार एक्झॅक्टली आय वॉन्ट टू से एब्रॉड आसा तोय बीन सुसेगाद आसा कित्याक राजदीपाच्या कंपनींतलो मनीस मेंटेनन्स रजिस्टर येता तो, आपणाक टेन्शन ना. भायलो खंयचो जर आपयलो अशें कॉल करून जाल्यार एखाद वेळी अशें अरे तो बरो धड मनीस अशें तो एक टेन्शन प्लॅनिंग जावं शकता, माल प्रॅक्टीस प्लॅनिंग जावं शकता. सो हांगा तांकां ते अनुभव मेळ्ळे की ना आतां 3 म्हयन्याचे अनुभव आमी पळयल्या की NRI म्हणजे जे इन्व्हेस्टर आसा, कस्टमर आसा, परचेजर आसा, तेंच्यांनी आपले ओल्ड बंगले जी पुर्तुगेज घरा आहा पळय तेंची पॅकेजी घेवन दवरल्या आनी दे आर एन्जॉयींग दीस. आनी खूब ते यू नो प्रेस करता. हांव म्हणटा की सदांच धंद्या भितर स्पिरिच्युअलिटी आसची, म्हणजे तातूंतय लोकांची कामां जावची, तातूंतय लोकांचो आशिर्वाद मेळचो. सो ह्या धंद्या भितर कितें फायनान्शियली आमच्या कंपनीक प्रॉफीट जातलें हेजेर हांवें चड केन्ना विचार केलो ना, पण हातूंतल्यान आमच्या स्टाफांक, आमच्या CEO GM हांकां ब्लेसिंग खूब आयलें. आनी ते WhatsApp हांव नॉर्मली तांकां कोणाचें आयलें की म्हाका धाड म्हणटा, कित्याक म्हाकाय तें बरें दिसता वाचून की लोक खरोखरच ह्या कंपनीक खूब एप्रिशिएट करता. कदाचित आज हांव ऑल ओव्हर गोवा पावलो ना, विदीन 20 किलोमिटर्स ऑफ पेन्जीम आसा. एकूच विचारपाचें आसा म्हाका, तुमी पोर्चुगीज ओल्ड हावजीस बी म्हटलें न्ही, सो हे मेंटेनन्स सर्विसीस तुमचे स्वताचे तुमचे फ्लॅट ओनर्स आसा पळय, अपार्ट फ्रॉम देम बाकीच्यांकूय आउटसायड म्हणजे कोणाक ओपन आसा? येस ऑफकोर्स ओपन आसा. आतां थोडे म्हणजे राजदीपान फ्लॅट आसा आनी तेंचे दुसऱ्या बिल्डरा कडेन फ्लॅट, एक्स बिल्डरा कडेन आसा, B बिल्डरा कडेन, C बिल्डरा कडेन फ्लॅट आसा, ते सुद्धा तेंच्यांनी आमचे कडेन ऑफकोर्स. म्हणजे नॉन राजदीप बिल्डर फ्लॅट ओनर किंवा तो ABC तुमकां वाल्मिकीची गजाल सांगता, वो कामत किनारान फ्लॅट आसा, थंय वचून आमी रिपेर अवेलिंग सर्वीस फ्रॉम यू इट इज पॉसिबल. सो लायकवायज हॉटेल, हॉस्पिटल, स्कूल आसा, सनशायन ओल्ड गोवा आमचे कितलेशेच फाटी स्टाफ ओल्ड गोवा रिपेरिंग स्कुलाचे चलता आनी तो प्रिंसिपल बी तांचो आमच्या स्टाफाचेर खूश आसा. इवन दीज हेरिटेज अशी होम्स बीन आसता ती बीन तुमी अंडरटेक करूं शकता. फायनली कितें पोन्नें घर आसूं, नवीन घर आसूं, फायनली ऑल इज रिगार्डींग प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, AC कंटेंट तोच आसा, फक्त स्ट्रक्चर पोन्न आसा पुर्तुगेज, पण वायरींग तेच आसा, बल्ब LED लायट्स आसा. सो फॉर अस इट मे बी ओल्ड हावस, न्यू हावस, बंगलो, फ्लॅट, स्कूल, फंडा तोच उरता. राजदीप मेंटेनन्स सर्वीस नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा दोन्ही कडेन अवेलेबल आसा एट प्रेझेंट विदीन 20 किलोमिटर्स. तो सो कितें सर म्हणजे 20 किलोमिटर म्हणजे तुमचो फ्रॉम पेन्जीम 20 किलोमिटर्साच्या भितर एक वर्स आमी हेजी अनुभव ट्रायल बेजीस पायलट प्रोजेक्ट कसो म्हणून येता. ताज्या पयलीं बरीच हेज्या पयलीं हांवें ही कंपनी लॉन्च करच्या पयलीं विदीन 100 म्हजे जे क्लोज फ्रेंड आसा, जवळचे मित्र आसा, हांकां ही सर्वीस प्रोवायड करून हें कशें चलता. रिहर्सल येस पायलट प्रोजेक्ट तो चालू आशिल्लो. ते म्हज्या ऑफिसान फोन करताले, मागीर तांच्या घरा आमचे स्टाफ वताले, रिपेर करून येताले. अशें आमी 3-4 म्हयने केले आनी मागीर एक स्टेप बाय स्टेप हातून एंट्री मारल्या. तसो पळोवंक गेल्यार आमकां 8 वर्सांचो अनुभव आसा, 8 वर्सां जाली सर्विसीस दिता, पूण त्यो ओन्ली राजदीपा पुरती आशिल्ल्यो. आतां आमी आउट ऑफ राजदीप आयले म्हणटकच भायले प्रॉब्लेम कितें आसता काय, वेदर म्हणजे इलेक्ट्रिशनाक खंयच्याय बंगल्यान गेले, खंयच्याय फ्लॅटान गेल्यार तो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट काडूं शकता काय कितें, खंयच्याय प्लंबिंग मटेरियलाचो सोल्युशन काडूं शकता काय कितें,
हे पयलीं आमी 100 लोकां भितर ट्राय केले आनी ते म्हजे क्लोज वळखीचे लोक आशिल्ले, फ्रेंड आशिल्ले, रिलेटीव सुद्दां आशिल्ले. आनी आतां आमी 3 म्हयन्याच्या अनुभवान पयलें की काय इश्यू येना. कोणाचे जरी प्रॉब्लेम आयले जाल्यार आमची टीम मेळोन आमचो ही टीम वर्क आसा. फाल्यां तुज्या घरान एक प्लंबर येता, तो प्लंबर जरी येता ताज्या वयर टीम आसा, ताज्या वयर हेड ऑफ डिपार्टमेंट म्हणजे प्लंबिंगाचो हेड आसा, इलेक्ट्रिकाचो हेड आसा, इलेक्ट्रीक सॅक्टरांतलो हेड आसा, मागीर AC सॅक्टरांतलो हेड आसा. म्हणजे कितें जाता, एक एक्सपर्टायज टीम मेळटा तुका. मेंटेनन्स कंपनीन आमी अशें दवरलां की एक्सपर्ट आसा तेच लोकां कडेन वता. नवीन जे भुरगे शिकता तांकां आमी कोणाचे मेंटेनन्स कॉल अटेंड करपाक धाडून ताजो एक्सपर्ट आसा. राजदीपान 5 वर्सांनी काम करता, 8 वर्सांनी काम करता आनी वी ट्रस्ट ही सर्विसीस. सो आय वॉज जस्ट टेकिंग रिव्यू विथ CEO, आमचो CEO आसा कंपनी, तेजे कडेन रिव्यू घेतालो. सो खंय अटकता काम, कितें जाता अशें. तर म्हणपा सर खंय काय अटकना, लोक उलटे खूश आसा, तुमचे टेक्निशियन बरे आसा, डिसेंट येता, बरे पद्दतीन एक्सप्लेन करता, फॉल्ट रोखडोच रेक्टिफाय करता. सो बेजिकली आमी सर्वीस ओरिएंटेड कंपनी आसा आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करणारी अशी कंपनी तयार केल्या. आणि माय अल्टिमेट ड्रीम हांवें खूप फाटी स्टुडंटांचेर सांगिल्लें आसा 1000 एम्प्लॉई. सो ऑलमोस्ट 50%क लागीं पावले आमी 500 आनी एक वर्सभरान आमी 500चेर आसतले, 500 एम्प्लॉई जातले. आनी विदीन 2-3 years इन ग्रेस ऑफ गॉड लॉर्ड कृष्णान जर आमकां बरी साथ दिली आनी लोकांनी बरो जो आज पर्यंत राजदीपाचेर विश्वास दवरला. हांव सदांच म्हणटा, यू बिल्ड अ पीपल एंड पीपल बिल्ड युअर बिझनेस. झिग झिगलाराचे वर्ड. लोकांनी जे आमचेर इतलो विश्वास दवरून जे आमचे कडेन एनरोल जाता आनी जो प्रतिसाद मेंटेनन्स कंपनीक फॉर एम्प्लॉयमेंटूय लोकांचो मेळटा, जे गोंयकारूय खूब, आतां आमचे कडेन खूब गोंयकारी भुरगे कामाक आसा. लोक म्हणटा कितें गोंयकार भुरगे कामाक मेळना, कामाक रावना, पूण आमी तो प्रॉब्लेम फेस करना. आमचे कडेन कितलेशेच गोंयकार भुरगे कामाक आसा, बरें काम करता, बरो आउटपूट दिता. सो कदाचित आमी आमचे एम्प्लॉय आसता तांकां बरो मोग दिवंक जाय, तांकां सेक्युअर्ड करूंक जाय, तांच्या लायफा बद्दल चिंतूंक जाय, पिलर म्हणून मानपाक जाय. तेन्नाच ती कंपनी आपले पिलर म्हणून मानता आनी काम करता. इट्स अ गिव एंड टेक, वन सायडेड ना, गिव एंड टेक. मोग पयलीं दिवचो पडटा आनी मागीर मेळटा. तुमचो ओवरऑल स्टाफ अशें जस्ट विचारता, म्हणजे गोवन कितलो रेशियो आहा तुमचो गोवन स्टाफ? मी सगळे जे ऑफिसान जे काम करणारे स्टाफ आसा अराउंड 50 to 60 जे 100% गोंयकार आसा. हांवें एक कंपल्सरी केला, ऑफिसान काम करताले कोंकणी येवपाकूच जाय. सो त्यामुळे आता जे ऑफिसान स्टाफ आहा ते 100% गोंयकार आसात. आता फिल्ड ऑप्शन घेवया आमी. फिल्डार म्हणजे फॅब्रिकेशन, कार्पेंटर्स, हातून आमचे कडेन गोंयकार एट ए टायम बंच तयार ना. आनी म्हजो हो प्रयास आसा त्या फिल्डरांनी गोंयकार भुरगे तयार करप. त्या फिल्डांनी म्हणजे कार्पेंटरी, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन तर भरपूर आहा आमचे गोंयकार भुरगे. म्हजेच गांवचे आसा, आंकड्या वयले भुरगे आसा, मशालांतले आसा. म्हाका दिसता इलेक्ट्रिशियन 90% गोंयकार. बरें दिसता सांगपाक. सो आतां एसीन म्हजो तोच प्रयास आसा की हो जो वॉर्ड आसा हे गोंयकार भुरगे हांकां तयार करप आनी थंय दवरप. हेजो अर्थ नॉन गोवन भुरग्यांक आमी प्रिफरन्स दिना, तांकां कामाक घेना अशें कांय ना. राजदीप बिल्डर्स आतां अब्रॉड कितें स्टार्ट प्रोजेक्ट ऐकलाय? स्टार्ट इट इज नॉट अ बिझनेस ना. ऐकला तेच बरोबर ऐकला. इट इज नॉट अ बिझनेस. राजदीप बिल्डर UK इव्हेंट करता. इव्हेंट म्हणजे जसे गोंयान भायल्यो कंपनीन इव्हेंट करता तशें आमचे कडेन UKचे खूब इन्वेस्टर आसा. खूब लोकांनी फ्लॅट घेतल्या UKच्या लोकांनी. त्यामुळे जेन्ना एक UKचे गोंयचे एसोसिएशन जे UK सेटल जाला तांच्यांनी आमकां कॉन्टॅक्ट केलो राजदीपाक की आमी एक इव्हेंट करता, आर यू गोईंग टू हेल्प अस ऑर एनी वे जॉईन डेट. आनी हांवें धपक्याक म्हणलें येस, वाय नॉट. कित्याक बिकॉज ऑफ आमचे जे गोंयकार भाव जे UK सेटल जाला तांच्यांनी आमकां इतले UK रावन आमच्या धंद्याक सपोर्ट केला. सो इट इज माय प्लेजर टू कम टू UK ना. कितें प्लॅन्स तुमचे थंय कन्स्ट्रक्शन? नॉट एट दीस मुवमेंट. तर पोर्तुगालाक एक म्हज्या फ्रेंडाचो प्लॉट आसा, ताजे आनी म्हजें डिस्कशन जालें येणाऱ्या काळान आमी पोर्तुगालाक एक बिल्डींग बांदता. बिकॉज ऑफ वी आर कनेक्टेड टू पोर्तुगाल फ्रॉम हिस्ट्री आमची तशी आसा. आनी गोंयचे कितलेशेच लोक पोर्तुगालाक सेटल जाल्ले आसा. आनी इवन जेन्ना पोर्तुगेज रिलेटेड जे क्लायंट्स बी येता ते सदांच म्हणटा की राजेश तुवें एक तरी करचें, थंय आमचो एक झेंडा लावचो इंडिया गोंयचो व्हरून थंय. सो दॅट इज इन माय मायंड. आनी रेडीमेड एक म्हज्या फ्रेंडाचो थंय प्लॉट आसा आनी ताणेंय सांगला आमी करुया, तुका जाय तेन्ना तूं रेडी जाता तेन्ना सांग, वील डू वन प्रोजेक्ट. सो 3 महिने झाले सर सारखे लॉन्च करून कंपनी सारखे. सो ह्या 3 महिन्यान तुमकां बरे एक्सपिरियन्स आनी वायट अशे एक्सपिरियन्स कितें येयले वायल रेंडरिंग सर्वीस? वायट असो एक्सपिरियन्स कांयच येवना. म्हणजे आमी खंय तरी गेले, काम करूं शकले ना अशें जालेंच ना. कोणाची कंप्लेनी ती सॉल्व केल्योच. बट बेस्ट ऑफ एक्सपिरियन्स म्हणटा ते भरपूर आयले.
अशें लोकांनी अशें फोन करून सांगलें इट इज अ व्हेरी गुड आयडिया, वी आर फिलींग नाव सेक्युअर्ड. तेंचे कोणाचे अशे 3 घरां आशिल्लीं, 4 घरां आशिल्लीं आनी ते बिझनेसान आपल्या बिजी आसता, प्रोफेशनान बिजी आसता. सो मेंटेनन्साक लागून तांकां इरिटेशन जातालें. खुबशे डॉक्टर्स आसा तेंच्यांनी म्हाका बेजिकली फोन करून सांगलें की डॉक्टर एडवोकेट की हें तूं सुरू करून बऱ्याक पडलें. सो अशा स्पेशल कोण तरी फोन करून सांगतलो की तुवें जें कितें सुरू केलें मेंटेनन्स तें एक्सलंट टास्क आसा अशें हांवें केन्ना चिंतूना जालें. दीस इज अ बेस्ट एक्सपिरियन्स वॉट आय एम गेटींग नाव. कंस्ट्रक्शन बिल्डर म्हणून इतली वर्सां काम केली तेन्नाय लोक म्हणटाले यू हॅव डन गूड जॉब इन वॉरंटी 25 years मेंटेनन्स. तें आशिल्लेंच. मेंटेनन्साकूय लोक इतले सामके एप्रिसिएट करतले आनी इतले उबरून धरतले आमी तुज्या फाटल्यान आसा, तूं वच हें बरें काम करता, तूं कदाचित अशें सुद्दां लोक म्हणपाक लागले परेश की येणाऱ्या 5-6 वर्सांक हीच तुजी सगळ्यांत व्हडली कंपनी जावं शकता गोंयांत म्हणून. कित्याक फायनली वील बी गोईंग ऑल ओवर गोवा न्ही. फायनली जशें आमचे राजदीपाचे प्रोजेक्ट ऑल ओवर गोवा आसा राजदीप बिल्डराचे, तशेंच आमी ही मेंटेनन्स कंपनी फूल गोंयांक लागून सुरू करतले. जशें तुमी म्हाका वदळ विचारलें, इट इज विदीन 20 kilometers सद्या आसा पणजेच्यान 20 kilometers. हां, मागीर ते 50 kilometers जातले, मागीर 100 kilometers की गोवा सोंपलो न्ही. रायट. हे बाउंड्री पणजेच्यान 100 kilometers तूं काणकोण पावलो, 60 kilometers आनी तूं हांगा पावता, पेडण्या सावंतवाडी पावता, ते एरियेन पावता. म्हणजे विदीन 100 kilometers जर आमी टार्गेट केले जाल्यार इट इज वीच इज व्हेरी अचिवेबल. आनी अल्टिमेट ड्रीम जे राजदीपाचे ताका कनेक्ट आसा. बिंग अ बिल्डर हांव 1000 employee जे म्हजे ड्रीम आसा ते कंप्लीट करूं शकना. बिल्डर बिंग अ बिल्डर इतले स्टाफ लागना. ही कंपनीक स्टाफ खूप लागता आनी वेन नॉट अ इजी जॉब. इट इज नॉट अ इजी जॉब बट इजी दिसता म्हाका आतां कित्या खातीर की लोक काय प्रॉब्लेम क्रिएट करिना. जसं तुम्ही म्हाका आतां विचारलें वायट टू वायट एक्सपिरियन्सूच ना. कोण काय वायट म्हणत ना, कोण काय त्रास करत ना, कोण कितें बाबा तुजे कसले टेक्निशियन तांकां कळून अशें कांयच ना. लोकांचे जे कितें प्रॉब्लेम आसा आत पर्यंत सॉल्व करूंक पावले. तुमकां सांगता न्ही 4च गजाली जर आसता, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, कार्पेंटरी इतलेंच आसता आनी वेगळें काय आसना तातूंत. वन्स युअर स्टाफ इज मास्टर इन दीस यू कॅन सॉल्व एनी प्रॉब्लेम. आयचो जो एक यूथ आहा पळय तेका म्हणजे इन्स्पायरींग अशें, म्हणजे युअर स्टोरी इज इन्स्पायरींग स्टोरी फॉर मी फॉर मॅनी पीपल लायक मी. वॉट इज युअर एडवायस टू दी यंग जनरेशन ऑफ टुडे सर? एक व्यवस्थित लायफ जगपाक, बरें लायफ जगपाक, सक्सेसफूल लायफ जगपाक कितें तुमचो एडवायस तो आमच्या व्ह्युअरांक, खास करून आमच्या यंग जनरेशनाक एक जावनी सर? आज सत्यान काम करप, सजमून आपल्या आंगान कितें एबिलिटी देवान आमकां दिल्या. प्रत्येक मनीस वेगळ्यो एबिलिटी घेवन जल्माक येता. त्यो एबिलिटी वळखून काम करपाची खूब गरज आसा. तो त्या फिल्डान वचून सक्सेसफूल जाला, तो त्या फिल्डान वचून सक्सेसफूल जाला म्हूण दुसऱ्याक पळोवन जर करपाक गेलो जाल्यार लायफ डिफिकल्ट जाता. बट आपल्याक देवान कितें तरी एबिलिटी दिल्या त्यो वळखप आनी ताजेर काम करप आनी तातून आपली एबिलिटी वाडप, तातून आपली कॅपेसिटी वाडप त्या पर्टिक्युलर फिल्डान, जाल्यार सक्सेसाक खूब इजी पडटा. आनी आजच्या युथाक हांव सांगूंक सोदता की खुबशे लोक म्हाका भुरगे युथूय विचारता, खूब कडेन इंटरॅक्टीव करता, वता खंय फंक्शनाक मेळटा सुद्दां. म्हाका आतां लोक विचारपाक सुरूच केला खंयच्या फंक्शनाक मेळ्ळा जाल्यार सर एक आमकां कितें सक्सेसफूल मंत्रा दी न्ही. ऑफिसांनी येवपाक सुरू जाल्यार कीर्ती आमचे डेस्क मॅनेजराचे अपॉयंटमेंट घेवन टीव्हीर जे म्हजे इंटरव्यू जाता ते पळयता आनी ऑफिसांनी आतां यूथ येता. पेडणेच्यान सुद्दां गेल्या 15 दिसांक यूथ आयिल्लो आमचो एन्युअल डेचो व्हिडिओ पळोवन. आनी सर आपल्याक म्हणपाक सक्सेसफूल जावंक जाय तुमच्या सारको जाल्यार आपूण कितें करूं फुडें, आपल्याक इच्छा आसा कितें करपाक. हांवें ताका इतलेंच सांगलें जें कितें करता तें सिन्सियर कर, जें कितें दिता तें लक्ष दिवन कर आनी तुका जें कितें करूंक जाय तेज्या पयलीं तुका देवान कितें एबिलिटी दिल्या काम करपाचें त्यो वळखून घे, स्वताचेर रिसर्च कर आनी मागीर त्या फिल्डान काम कर. आनी एक लास्ट वता इतलीच गजाल सांगूंक शकतलो की ऑलवेज आय से स्काय इज द लिमीट फॉर ट्रूथ म्हणटा पळय तें, की आमी खंयच्याय फिल्डान गेले, आमी खंयचोय बिझनस केलो जाल्यार बिझनस म्हणजे डिलिव्हरी ऑफ सम प्रॉडक्ट. वन्स यू डिलिव्हर एनी प्रॉडक्ट, त्या प्रॉडक्टाची काळजी घेवप, त्या प्रॉडक्टाक मेंटेनन्सच्या नजरेन पळोवप, जें कितें दिलां हें आपल्याक कोणें कशें दिल्यार आवडटलें तशें दुसऱ्याक दिवचें, ह्या हेतून जर आमी केलें जाल्यार आयचे यूथ ज्या फिल्डान वता आपल्या एबिलिटी प्रमाणे ते परफॉर्म करूं शकता आनी हॅपी लायफ जगूं शकता. सक्सेसाचो मंत्र म्हज्यासाठी सक्सेस म्हणजे जें कितें तूं करता हातून तुका हॅपिनेसूय मेळपाक जाय, तूं खुशी आसूंक जाय आनी तुज्या खातीर धनसंपत्ती येवपाक जाय. फक्त धनसंपत्ती आसा आनी हॅपी ना तें करून जाल्यारूय म्हज्या खातीर तें सक्सेस न्ही. तर अशें दिसता म्हाका की हें सगळ्यांचो कॉम्बो, हॅपिनेस,
जे तूं काम करता तातूंत तुका हॅपिनेस मेळपाक जाय, तुजो बिझनस वाडोवंक जाय, धंदो वाडोवंक जाय आनी चार लोक आजूबाजू तुजे आसा, फॅमिली आसा, तुजे फ्रेंड्स आसा, तुजे कडेन एम्प्लॉय सगळे खूश आसूंक जाय. हो सगळो जर कॉम्बो सारको आसा जाल्यार इट इज अ सक्सेसफूल बिझनसमॅन या सक्सेस एक मनशान सक्सेस अचीव केलें. सो आयच्या युथाक हें सांगूंक सोदता की तुमी जें कितें करतात तें मन ल्हान कर, शॉर्ट टायमान चिंतनाका, लाँग टायमान चिंतपाक जाय की लाँग टायमान 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी ह्या क्षेत्रान आपूण खंय पावतलो ह्या नजरेन वचपाक जाय. शॉर्ट टायम गेम करप ना, पूण सत्यान गेल्या नंतर ॲक्च्युली स्पीड फास्ट येता सक्सेसाची. म्हणून सदांच म्हज्या स्पीचीन तुमी एंड ऑफ द स्पीच तुमी आयकलें आसतलें, फॉर ट्रूथ आय ऑलवेज से स्काय इज द लिमीट, स्काय इज द लिमीट. सो फ्रेंड्स, व्ह्युअर्स, सरान सांगला त्या प्रमाणे देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. आणि सच्चाईन म्हणजे ट्रूथ हे घरूनच काम करपा जाय. तशें केलें जाल्यार फास्ट तुजें काम जाता, सक्सेसूय फास्ट मेळटा. आणि ऑलवेज इन्स्पायरींग, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक विथ राजेश तारकर सर. आणि सर, व्ह्युअर्साच्या वतीनसून तुमच्या सगळ्या बऱ्या मागप्यांच्या वतीनसून आमच्या वतीनसून हांव मागता की राजदीप बिल्डर आनीक बरें प्रोग्रेस करूं, आनीक फुडें सरूं, आनीक हांगा आतां गोंयानूच न्हू अब्रॉड सुद्दां तुमचो नावलौकीक बरो मोठो जावनी. आणि तुमी आयज हांगा आयले स्टुडियोन आणि आमी आमच्या व्ह्युअरांक तुमी राजदीप मेंटेनन्स सर्विसा बद्दल खूबशी म्हायती दिली. त्या बद्दल हांव तुमचे आभार म्हणून सोदता. हांवूय तुमचे प्रुडंट मिडियाचे स्टाफ टिमीचे तांकांय आय सिन्सियरली ऑफर माय ग्रॅटिट्यूड बिकॉज ऑफ ह्या अशा इंटरव्यूंतल्यान खुबश्या लोकांक राजदीप बिल्डर कितें तो कळ्ळा. एकदां रिडेव्हलपमेंटाच्या मिटींग घेतालो सत्य परिस्थिती. सो आय वॉज टेकिंग एज्युकेशनल प्रोग्राम फॉर रिडेव्हलपमेंट. तेन्ना एक कस्टमर उबो रावलो आनी म्हणपाक लागलो, पात्रांव, प्रुडंटाक लागून तुजें आमकां A to Z खबर आहा वॉट इज राजदीप बिल्डर. खूब बरें दिसलें म्हाका. हांवें म्हणलें दॅट्स ग्रेट. प्रुडंटान म्हजे इंटरव्यू घेवन राजदीप कितें, राजेश तारकर कितें लोकां पर्यंत पावयल्लो आसा. आतां ह्या माध्यमांतल्या ह्या इंटरव्यूंतल्यान म्हाका अशें दिसतलें की लोकां पर्यंत पावतलें वॉट इज दीस मेंटेनन्स. मेंटेनन्स म्हूण पेपरार वाचिल्लें, राजदीपान एक मेंटेनन्स केल्या. मेंटेनन्स थोड्या लोकांचें अशें आशिल्लें परेश की मेंटेनन्स म्हणजे राजदीपाच्याच खातीर, राजदीपाच्या फ्लॅट ओनरा खातीर, आमकां कितें देणें घेणें आसा. इवन वन इन्सर्ट आमचो जो एडवर्टायजमेंट पेपरार आयिल्ली, ताणें म्हणटा तो पयले फावट जेन्ना पळयलें तेन्ना आमचो काय राजदीपान फ्लॅट ना आनी आमकां हें कित्याक लागला मेंटेनन्स. हें मेंटेनन्स राजदीपाच्या फ्लॅट हें खबर नाशिल्लें ताका. जेन्ना आमचें ताका तेन्ना इंटरॅक्ट केलें स्टाफा बरोबर तांकां कळ्ळें की अरे हें जनरल पब्लिकाक म्हणून. तो आनीक 6 म्हयन्यांनी म्हाका अनुभव येतले, आनी 6 म्हयन्यांनी हेजेर कितें नवीन शिकपाकूय मेळटलें. रोज कुछ नया सीखने को मिलता है आमच्या स्पीचीन असतात. सो एक वर्सभरान 6 म्हयन्यान परत आमी कितें नवीन शिकतले, नवीन अनुभव येतले ते लोकां मदीं मांडुया. तुमी आयज आपयलो परत एकदां तुमकां सगळ्या तुमच्या टिमीक आनी प्रुडंटाच्या टिमीक तुका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका आफोन हांगा आपले कंपनी बद्दल उलोवपाचो चान्स दिलो. थँक्यू सर. देव बरें करूं.